संजय बाबा आज आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान कितें केल्लें तुमी? आमी request to take Google survey along with the director of archaeology department. Request to take Google survey along with the director of archaeology department. मोपा एअरपोर्ट आसा न्ही, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, थंयसर 3 व्हडले होल मेळ्ळ्या. होल मेळ्ळ्या? व्हडले म्हणजे भितरसून भुयारां मेळ्ळ्या व्हडली. अच्छा. ती एअरपोर्ट जाता न्हू, म्हणजे पोंच्यान खंय तरी अशी वाट वयता. 3 वाट्यो आसात त्यो. पूण हेंच्यांनी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी जी आसा न्हू, GMR कंपनीन ते बेगीन बेगीन पुरोवपाचो प्रयत्न केला आणि सायडीक विलेज आसा. आनी आमकां असो डावट मारता की भितर आज पासून तेजे लक्ष दिवंक ना. पूण काही दिवसां आमचे काही लोक थंयसर गेल्ले आनी पेपराची पब्लीश जाल्ली. मोपा विमानतळ शेळा भुयाराचे वाडटे गूड म्हणून येयल्ले. पूण आमी ताका लागून तेंचे विचार करपाक येयल्ले आनी विचारले तिका, मॅडमीक विचारली, कोण मॅडम आसा तिका म्हटलें अशी अशी गजाल आहा. ती मला 12 तारखेक आमी इन्स्पेक्शन घेतले. पूण गोश्ट अशी आहा न्ही, खरोखरच सिरियस हा मॅटर. हे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जे लॉजिस्टीक ट्रक जे आसतले, व्हडले व्हडले कंटेनर आसतले, व्हडले व्हडल्या विमानांसून जे लगेज जी येतली व्हडली व्हडली कितकी तरी टनाची आसतली. आणि एअरपोर्ट म्हणजे इंटरनॅशनल एअरपोर्टाची जी क्षमता जी असता, विमानां जी असता न्ही, व्हडली विमानां असता, कितके तरी पॅसेंजर भितर बसता. कदाचित विमान लँडिंग जाता आसतना कदाचित जे आमचे धावपट्टी जी आसा, रनवे जी आसा न्ही, त्या रनवेचेर सकयल विमान देंवता आसतना कदाचित भितर वचूंक शकता. ही तेंच्यांनी ते भुयारां आसा न्हू ती बंद केलेली आसा. पण आमी तांकां मागले वचोन थंयसर, तर भितर एअरपोर्ट ऑथॉरिटी भितर वचपाक दिना, त्रास करता. तुमी म्हणटा परमिशन घेवन यात. तर आमी ताका सांगलें कितें, तुमी आमच्या वांगडा यात. कदाचित फाल्यां सकाळी विमान देंवल्या उपरांत व्हडलो अनर्थ घडपाची शक्यता आसा. आनी हे सरकारान हे खंयच्या परिस्थितीन विमानतळ करपाचें केलां. आमी वेलकम करता तांकां विमानतळ करपाक. तेज्या बरोबर जे लोक जे येतले, जगावयले लोक येतले आनी कदाचित फाल्यां सकाळी विमान भितर येवन कोसळ्ळे, पोनाक जर गेले भितर धांवपट्टी, कारण हेंच्यांनी हेजे फोटवा प्रमाणे पोनाक माती भरलेली आसा. सपोज तोंडाचे तिनूय तोंडाचेर हेंच्यांनी माती जर भरल्या तर पोनाक जो होल जो आसा न्हू, कदाचित तेजेर तुमी कितें केलां आसतलें. हो होल खंय गेला, खंय एंड जाला, हेजेर हेंच्यांनी आज पासून रिपोर्ट घेवंक ना. गुगल रिपोर्ट घेवपाक जाय आसलो. हेतून तुका जमिनीक कितले डेप्थ आसा, होल कितलो आसा, हे सगळी गजाल कळटा आसली. हेंच्यांनी काय घेवंक ना. हे बेगीतल्या बेगीन ते कितें करतात, विमानतळ करतात ते करात, बरें करात. पूण तेज्या बरोबर गोंयचें नांव राखपाक जाय. गोंयचें नांव राखता आसतना भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आपले कशें पोट भरपाचें, आपले कंपनीचे कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिला, तेजेरसून पर्संटेज बेगीतल्या बेगीन कितले पयशे मेळपाचे, हेजेर तेंचो भर आसा. म्हणून आमी तिका कितें सांगलां, आमकां तूं येवंक जाय आमच्या वांगडा, इन्स्पेक्शन आमकां दाखय, होल कितलो गेल्लो आहा तो आनी तुजी जबाबदारी. तिका आमी सांगलें भितर एक आमी तुका मेमोरंडम दिता आसतना एक फोटो दी म्हणून. ती मिसेस आहा न्ही आमची मॅडम जी आसा न्ही, फोटो दिवपाक फाटीं फुडें जाता. म्हणून खंय तरी आमकां डावट दिसता हेतून कितें तरी काळें बरें आसा. ती भियेता. मागीर आमी म्हणलो थंय सुपरिटेंडंट कोण आसा न्हू, आमचे कडेन हेतूनसून कोण बरे व्हडले पोस्ट, कोण डिग्री होल्डर आमचे कडेन बरे बरे आर्कोलॉजीचे व्हडले व्हडले सर्वेयर आमचे कडेन आसा. ताका तुज्या कडेन धाडटा म्हूण सांगलां. पूण आमकां तेणी टायम दिवंक ना. आनी विमानतळाचें काम नेटान चालू आसा. हे करच्या पयलीं विमानतळाचें काम बेगीन फुडें व्हरच्या पयलीं हें काम म्हत्वाचें एक्चुली आसा. कारण सरावंडींग आमचो गांवूय आसा. गांवाकूय धोका आसता न्हू. फाल्यां सकाळी कितें जालेलें, मोपाचे लोक रावता, रेजिडेन्शियल लोक आहा थंयसर, तेंचेर लक्ष घालपाचें आसता न्ही. पूण हे आतां बेगीनले बेगीन केन्ना करतले आनी सर्वे केन्ना करतलो म्हूण कांय सांगूंक ना. आमकां सांगलां तिका आमी रिक्वेस्ट केला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षा तर्फे की हेजेर तुमी बेगीनल्या बेगीन लक्ष घालपाचें आनी बेगीन काम करपाचें.